कोणे भिवपाची गरज आसा आनी कोणाक भिवपाची गरज ना आनी हे इरेग्युलर आनी इल्लिगल हे प्रकरण कितें? चोय मुगे भाशेन इरेग्युलर आनी इल्लिगल हितून कांयच फरक ना. जे लायसन्स जे स्ट्रक्चर तेका लायसन्स परमिशन ऑर एप्रुवल कायद्या खाली ना जाल्यार ते इल्लिगल. आनी हे इल्लिगल आनी इरेग्युलर हे चीफ मिनिस्टरान हाडलें डिस्कशनांत. पूण म्हाका दिसता तेगे तकल्या आसा समथींग वीच कॅनॉट बी रेग्युलरायज्ड एंड समथींग वीच कॅनॉट बी रेग्युलरायज्ड अंडर एनी ऑफ द लॉज इज इल्लिगल. आनी जे स्ट्रक्चर्स रेग्युलरायज करपा जाताय अंडर द लॉज इज इल्लिगल. सी जात कितें इफ यू लूक एट आतां हालीं आमगे हायकोर्टान जजमेंट दिलें ऑन TCP ऑन 17(2) ऑन दीस इल्लिगल स्ट्रक्चर्स. इफ यू लूक एट द जजमेंट it is very clear that our administration is rotten. Now why it is rotten is because two things. One is the governments, now this government or previous government or whichever government, are just looking the other way as constructions are being built without licenses, permission, approvals. Exactly. And they are being built in no development zones, they are built on paddy fields, they are built in CRZ areas, they are built on hill slopes without any licenses or approvals. Exactly. They could not have been built and they are built. There is another system, another type of houses which can be built, but still people are not taking approvals from the panchayats, municipalities or the TCP. Now, why are they not taking approvals when everything is legal? Now, this is because they feel somebody is building a house of 20 lakhs. Maybe the engineer or architect will take X amount. And they have reached their saturation point in terms of finances. Now, to take approval from TCP, municipalities or panchayats, they have to shell out more money. Not the actual license fee, but the amount of underhand money which they have to pay. One, they get harassed. Even if your structure is, everything is legal. Everything is legal. Yeah. Everything is okay. So they somehow feel that if we go to TCP, because the TCP department is become such a department, it has got such a bad name. The municipalities and panchayats in certain areas have got such a bad name that it is difficult to approach them, because it is difficult to get everything passed through their system. So, Cleophas Bab, can those structures be regularized now, and which structures cannot be regularized now? So, Muge Bashin, if something is meeting the requirement, say a land, the structure is in settlement zone, but he does not have sanad. Yeah. So I think he can be given sanad, there is no issue. If a structure is built within the four corners of, say, the 2010 regulations, everything is okay, but he does not have a license. I think these structures can be regularized by imposing a fine. Then there could be a third set of structures which do not meet the requirement of regulations, but they affect nobody. Say you have built in your own property, but you do not have, say, a side setback. You are using your access along with your setback. You do not have, say, a setback, back setback. So small issues, I think. But it is in your own property. In your own property. Which affects nobody. I think these structures can also be regularized. तुलिया बाब, तुमका या गजालीचो खूप अनुभव असा, तुमका कोमुनदारीच्या दृष्टीतल्यान अनुभव असा आणि राजकारणाचो अनुभव असा. तुम्ही या गजालीकडेन इरेग्युलर वर्सेस इल्लिगल कशे पळयतात? कारण लोकांच्या मनाक एक प्रचंड भय निर्माण जाला. पळय कितें आसा, पयले इफ वी आर डिस्कसिंग दीस सब्जेक्ट, आमी 6 मार्च 2025 आमच्या ऑनरेबल हायकोर्टान एक जजमेंट दिलो. ताचे फाटभुंयेचेर आमची ही मुलाखत वा एक डिस्कशन. हे आतां क्लिओफास बाबान दुसऱ्याच जाग्यार पावयले. आय विल स्टिक टू दीस बिकॉज वी आर नॉट कम हियर टू इंटरप्रेट हू कॅन डू हियर वॉट. वी आर कम हियर टू नो how that high court judgment is going to,
who can do regularize. How do you think it should 1 be minute, sir. implemented? 1 minute. What I'm saying is, if I build something illegal, always have the option. It doesn't require some gems of wisdom from us or from the honorable chief minister to go and regularize that. Each one has got his own structure in his house, in his property, or whichever are the variations that he has talked about. In fact, ताचो गजालूच आहे ना. आमची गजाल आता 6 मार्च 2025 ऑनरेबल हायकोर्टान एक बरो जजमेंट दिला आणि त्या जजमेंटाचे फाटभुंयेचेर आमी आमचे फुडलीं पावलां कशी उबारप कशी उबारप सांगात. आणि सरकारान हाचो कसो ताचे इंटरप्रिटेशन कशें गोंयकारां मुखार दवरलां. आतां जें पळय ऑनरेबल हायकोर्टान माननीय उच्च न्यायालयान पळय जजमेंट दिला तेजेर व्हेरी क्लियर आसा रिगार्डिंग इलिगल स्ट्रक्चर्स इन पॅडी फिल्ड्स, कमर्शियल स्ट्रक्चर्स अलॉंग हायवेज, illegal structures in private land, सगळे categorization. In fact, the operational part of the judgment is absolutely crystal clear. There is no scope for interpretation म्हणटा तुम्ही. Not only that, not only that, the follow up to that through the various departments has also been very clear. In fact, the circular of the Directorate of Panchayats clearly puts about 6 categories of structures that are coming under this and what needs to be done. In fact, there is category 1 says illegal construction on roadside highway, major road in municipal area, illegal construction roadside highway, major road in panchayat areas, illegal construction in panchayat areas being used for commercial purpose, illegal construction in municipal area being for commercial purpose, illegal construction in paddy fields, illegal construction in government property, illegal construction in Komdat property, illegal construction on tenanted land. A, B, C, D, E, F, G, H categories in the government circular are very clear. Memorandum post this judgment of 6/3/2025 number 3 of 2024. 19th March 2025 हे मेमोरंडम डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन सगळ्या BDOक आणि पंचायतीक सोपयलाय. Now what is very funny is the government is having some meetings and trying to give some sort of superfluous relief interpretation. Relief you give. Now why relief? The relief, if at all government has to give, government should have thought about this relief long back, because this government which has been in power now more than 10 years, he is guilty of permitting our own brothers who have put these structures, encouraging them to keep them, and now they are caught up in the jam of this High Court judgment. It is the duty of the government to come to their rescue and provide them alternate. Why is this happening? Can the alternatives be provided to you when the High Court order is so crystal clear? That's what I'm asking. I don't know. But the government alternatives, if at all that can be provided, are very symptomatic in nature. We will bring a regularization of illegal construction. What is the meaning of regularization? Regularization 2016 एक बिल आसा, तितूंतल्यान हजारांनी लोकांनी ऍप्लिकेशनां केल्या ती थंयच सडटात मामलेदाराच्या ऑफिसांनी. कितले इवन गव्हर्नमेंट हॅज इन द लास्ट सेशन प्रोवायडेड डिटेल्स ऑफ अ व्हेरी फ्यू ऑफ दीज बीइंग कन्सिडर्ड अँड ऍक्च्युअली प्रोवायडेड रिलीफ. बरें अजय बाब, तुम्ही हाजे कडेन कशें पळयतात? तुमकां कितें इरेग्युलर इल्लीगल हें कांयच लागना, तुमी म्हणटा सगळीं उडया म्हणून? ना, ताच्या पयलीं जे इतके जी फूल 6 मार्चाक ऑर्डर येयला ती कायद्याचे सगळे प्रोविजन सांगूनच येयल्ले आसा. आनी रेग्युलरायझेशन कशें करप तेवूय 2014चो तो एक्ट आसा, 16चो एक्ट आसा, तितून कट ऑफ डेट 28 फेब्रुवारी 2014 आसा. सो तशें आसा. सो सांगचें म्हणल्यार आमी जेन्ना पयली जी ऑर्डर मागीर ती ऑर्डर हाय कमिटी मिटिंग्स जाले आनी प्रत्येक मिनिस्टराचे स्टेटमेंट्स वेगळे वेगळे येयले आनी आमकां ते कन्फ्युजींग दिसले. तितून व्हेरी सरप्रायझींग स्टेटमेंट ते सीएमाचो आसलो. सीएमान कितें सांगलें की तुमचेच म्हाका हिडोन ते सांगले आसता. सीएमान सांगलें की इरेग्युलर जे आहा सेपरेट आनी इल्लीगल आहा ते सेपरेट. फॉर एक्झाम्पल आमी एक केस स्टडी घेवया की आमी डिबेट करता एक केस स्टडी घेवया. फॉर एक्झाम्पल इंदिरानगर जे चिबला आसा, एक स्लम आसा, ती गव्हर्मेंट लँडाचेर आसा. ती गव्हर्मेंट लँडाचेर एनक्रोच केल्ली प्रॉपर्टी लोकांनी घरां बांदलेली आसा. सो ती
सीएम म्हणटात ती इरेग्युलर, ती इलिगल जातली. हय. आणि कोण गोंयकार जर आपल्याच जाग्यार घर बांदता म्हणटा तेका काय क्लियरन्स ना, सनद ना, परमिशन ना, ती इलिगल, ती इरेग्युलर जातली. हय. आणि ताका लागून आमी कायदो हाडूंक सोदता आनी हे करूंक सोदता म्हणून. सो तो ऑलरेडी एक कायदो आसा गोवा रेग्युलेशन ऑन स्ट्रक्चर, ती कट ऑफ डेट आहा 2014ची. सो मागीर तेणी सांगलें की ती ऑन ऑर बिफोर तो 1971 करूंक सोदता म्हणून. सो आमचो डिमांड कितें आसा, आमकां कितें जाय की जी गोंयकार आहा, जे गोंयकार आसा, जे आमचे तितून म्हणटा की 1961 आमी कट ऑफ डेट म्हणटा, सीएमान म्हटला की 1971 ऑन बिफोर कोण बांदता तो तेजे रेग्युलरायज जातले. सो गोंयकाराची घरां तुमी सेव करपाक जाय, गोंयकाराची घरां तुमी तेंचे जे डेमोलिशन करता तांकां रिहॅबिलिटेट करपाक जाय, हावजिंग बोर्डासून तांकां स्पेशल फॅसिलिटी दिवपाक जाय. की सद्या गोंयकारां खातीर कायदो ना, गोंयकार कोण तुम्ही ते किती define म्हणटा केल्लो जेव्हा ना. जो कॉन्सेप्ट सीएमान मांडला तो मान्य तुमकां? ना ते डेट तुमी आमी तरी सांगला 1961 डेट सोडून दिया, कॉन्सेप्ट म्हणटा हांव. कॉन्सेप्ट कायदो ऑलरेडी कायदो आसा. सी देर इज पंचायत राज सेपरेट आहा, मागीर म्युनिसिपालिटी एक सेपरेट आहा, गोवा लँड यूज सेपरेट आहा, मागीर कम्युनिटी सेपरेट आहा. मात जी इरेग्युलर स्ट्रक्चर्स आहा ते 2016 ऑलरेडी असेंब्लीन जो कायदो आसा की गोवा रेग्युलेशन ऑन अदर स्ट्रक्चर. तर तेकाच लागून तो आतां ते एरिया वाडोवन आनी ते डेट वाडोवन ते करूंक अशें करूंक सोदता. मात तितून कितें तेज्या पयलीं गोंयकार कोण तो डिफायन करपा, हितून जातलें कितें आतां. जी तुल्यो सरांनी पयलीं सांगलेलें की जी गोंयकारांची घर एका वार्डाक ती लागीं लागीं तेको नासता, तांकां सेटबॅक घेवंक मेळना, काय मेळोंक घेयना. त्या गोंयकाराक फाल्यां हे हायकोर्टाच्या ऑर्डरीन कितलो भिल्लो आहा तो गोंयकार, त्या गोंयकार आपल्याच जाग्यार आपल्याच गोंयान नेवें घर बांदूंक मेळचें ना. सो गोंयकाराक भिवपाची गरज आहा ह्या ऑर्डरीचेर. ओके, प्रेमानंद बाब, बिफोर आय गो टू क्लियोफास बाब फॉर मोर क्लॅरिफिकेशन, तुम्ही कितें करपाक सोदतात? कारण ऑर्डर तर आसा, तुलियो बाबान तर बरे सारखे 6 पॉयंट वाचून दाखयले. ते जर 6 पॉयंट आयकले जाल्यार आनी कांय उरना तांचे भायर. सगळ्यान पयलीं म्हाका मातशें आमचे काँग्रेस फ्रेंड मिस्टर हय, हाणें पाहिजे म्हणलें की ह्या सरकारान हे केलां म्हणून सगळें हे पळय आसा, हे सगळ्या सरकारांचे पांय लाप आसा. मागीर तातूंत काँग्रेस आयली, सगळे आयले, आदी पासून हे चालू आसा सगळे. त्यामुळे ताणें ह्या सरकारान केलां म्हणलें ते म्हाका तांचे फक्त बरोबर तुमच्या दिसना. माथ्यार माननाका म्हणटा तुम्ही. हय, आ, ओके, ते बरें. तांचे बी सगळ्यांचेच कर्म आहा ते. ओके, कळ्ळें न्ही. मागीर ते कितें करपाचें कर्माचे? हय, म्हणजे ताजे खातीर आमच्या चीफ मिनिस्टरान ऑलरेडी सांगलेलें आसा की ते कांय नव्या प्रकारचो कायदो हाडूंक सोदतात. म्हणजे पयले हातूंत आतां ओन लँड एक जालें, दुसरें आसा गव्हर्मेंट लँड, तिसरें कोमनिदाद लँड. पळय हे तिनूय पळय जे आसा, जाचेर जी इरेग्युलर किंवा इलिगल कितें कन्स्ट्रक्शन आसा, ही म्हज्या मतान रेग्युलरायज करूंक शकता. म्हणजे कशें आसा, गव्हर्मेंट लँडांत गव्हर्मेंटाची जाय जाल्यार सनद दिवं येता. कितें कोमनिदादीनूय आतां कोमनिदादीच्या बाबतींत सुद्दां कितें आसा, कांय कडेन कोमनिदादीच्याच लोकांनी पयशे घेतले लोकां कडल्यान आनी तांकां जागो दिला, वेर दे कॅनॉट सेल एक्चुअली, अशें जाल्लें आहा. आनी खुबदां ते लोक मागीर रिसीट घेवन येतात ते एडमिनिस्ट्रेटरा कडेन, पळय आमकां ही रिसीट दिल्या कितें. अशें जर आसा जाल्यार कोमनिदादींनी आपल्या जाग्याचेर जी घरां पळय आसा ती रेग्युलरायज करून येता, 4 बील लावचो तांकां. सो म्हाका दिसता एक काय प्रकारचो सर्व समावेश असो जो एक कायदो, तुम्ही जर या तिनूय जमनी वेल्यान रेग्युलरायज करपाक मागीर उरता कितें भायर? उरता भायर कितें? कितें नाही त्या भायर कितें आसा, दुसरे रोड्स आमच्या चीफ मिनिस्टरान हें केलां की रोड वायडनींग, मागीर ते स्टेट हायवेज आसूं, लोक म्हणजे पंचायत रोड्स आसूं, सगळे आसूं, रोड वायडनिंगाच्या हातून जे पळय इलिगल कन्स्ट्रक्शन ताजेर एक्शन घेतलो अशें तांणी क्लियर केल्लें आसा. कारण कित्याक रोड्स आनी वायडन जावपाची खूब गरज आहा. सो त्यामुळे हो दुसरें आसा. आनी तिसरें म्हणजे जो आतां रेग्युलरायजेशन ऑफ इलिगल कन्स्ट्रक्शन जो कायदो पळय आसा तो आनीक सुटसुटीत करपाचो. कारण खुबशीं कांय फ्लेम्सी हाका लागून खुबशीं एप्लिकेशनां हें जाता, पेंडींग उरतात, रिजेक्ट जातात. त्यामुळे ताजेरूय अमेंडमेंट हाडून ताजो स्कोप वाडोवपाचो प्रयत्न गव्हर्मेंट करतलो अशेंय बी आमच्या सीएमान सांगलां. त्यामुळे शेवटी कितें आसा, हो जरा टिकलीश प्रॉब्लेम आसा. कारण बऱ्याचशा लोकांक म्हणजे तशें पळयल्यार म्हाका दिसता पर्संटेज ऑफ इलिगल म्हणजे कितें ना कितें इलिगल आसलेलें, कोणाचें कंपाउंड इलिगल आसतलें, कोणाचो रूम इलिगल आसतलो, कोणाचें आनीक कितें इलिगल, म्हणजे साधारण 75% लोकांक हे अफेक्ट जाता हो जजमेंट. कळ्ळें न्ही. म्हणजे व्हेरी स्ट्रिक्टली इफ यू गो, उतरान उतर फॉलो केलें जाल्यार कोणे वयर चडयलां आसतलें भितर हे 2 मजल्याची बिल्डींग आसा, 3ऱ्या मजल्याचो हें ना, पण ताणें वयर आनी एक कितें तरी चडयलां,
त्यामुळे सो मेनी पीपल आर अफेक्टेड अँड नो इलेक्टेड गव्हर्मेंट कॅन एफोर्ड टू हार्म दीस पीपल अल्टिमेटली ह्या लोकांचें हें पळप हित पळप हें खंयच्या इलेक्टेड सरकाराचें दायज आसा आनी त्यामुळे म्हाका दिसता ह्या हाचेर सोल्युशन काडप म्हणजे एज फार एज पॉसिबल त्यामुळे हो इरेग्युलर आनी इलिगल हो हय. प्रश्न थंय आयलो थंय आयलो, ओके. इरेग्युलर म्हणजे कितें की स्वताची जमीन आसा कितें मायनर आतां जशें दोतोरान सांगलें तशें मायनर कांय गोश्टी आसात वीच डज नॉट इफेक्ट अदर्स हे सगळ्यो गोश्टी पळय आसा त्यो रेग्युलरायज ओके. करूंक जाता आनी त्यामुळे म्हाका दिसता आमचो दृश्टिकोन असो आसा की एज फार एज पॉसिबल लोकांक त्रास रिलीफ जावचो दिवपाचो न्ही. प्रयत्न करपाचो. लोकांक त्रास जावपाचो न्ही सगळे ओके. गोमांतकीय आसा या कितें गोंयांत जे वास्तव करून आसा ते सगळे आतां गोंयकार जाल्या आनी त्यामुळे हो भायलो तो भितरलो हे भेद आमी आतां करूंक शकना बरें. आनी त्यामुळे म्हाका- सगळ्या लोकांचे हित पळोवन कशा तुम्ही प्रकारे मुखार हाचेर वतले. काडूंक शकता हे म्हाका- आमकां पळोवचें पडटलें म्हाका- पण म्हाका- ताणी म्हाका- क्लियर केला की जे हायवेज म्हणा किंवा हे आसा त्या थंय तुम्ही थंय रिलीफ आमी दिवची ना. हे ओके. जातलें म्हणून